माझे नाव सायमन डिसिल्वा, कोंकणी शिक्षक, फादर उच्च माध्यमिक विद्यालय वेर्ना गोंय. गेल्या महिन्याच्या 20 तारखेक हांगासर आमी भुरग्यांक हाडिल्ले 50 भुरगीं आनी ह्या 50 भुरग्यांनी हें शेत रोयलें. शेत फक्त रोयनूच जायना, ताची काळजी ताची जतनाय घेवपाक जाय. म्हणटकच आज शेतान नडणी आयिल्ली आसा आनी ह्या भुरग्यांक नडणी काडप कशी हें तांकां कळपाक जाय. ज्या तरेन आंब्याच्या झाडाक बेनूल जाता आनी ही समज बेनूल आमी काडली ना जाल्यार आंब्याची पीक जी आसा ती कमी जाता. सो म्हणटकच जे आंबेकार आसात ते ही बेनूल काडून उडयतात आनी काडून उडयली म्हणटकीच ताची पीक जाता. कारण ही बेनूल जी आसा ते आंब्याचें जेवण जें आसा तें शोशून घेता. सो म्हणटकीच ती आमी काडून उडोवपाची गरज आसा. त्याच तरेन ही नडणी आमी काडून उडोवपाची गरज आसा आनी तेन्नाच हे शेताची पीक जी आसा ती बरे तरेन वाडटली. आतां हाजे वयल्यान आमच्या विद्यार्थ्यांक एक संदेश मेळटा. आमी ह्या संवसारांत जगता आसतना ह्या नडणे भाशेन आमचे बरोबर भरपूर जाण वायट मनीसय आसतले, ते काडून कडेक दवरपाक जाय आनी ते काडून समज आमी कडेक दवरले, तांची वाट समज आमी सोडली जाल्यारूच आमची जीण यशस्वी फळादीक जावपाक शकता. सो हेंच तांकां समजोवपाक जाय. त्या खातीर आयचो हो अणभव जो आसा तो तांकां हांवें अणभवपाक खातीर हांगासर हाडिल्लें आसा. सो पयली सुवातेर कामील बारेटो म्हजो इश्ट, ताणें आमकां ही संदी दिली. ताका ताच्या कुटुंबाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हजे भुरग्यांचे विद्यार्थ्यांचे पालक जे आसात तांच्यांनी परवानगी दिली भुरग्यांक हांगासर हाडपा खातीर आनी तांकां हें शिक्षण दिवपा खातीर, हो अणभव दिवपा खातीर. सो तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हजे शिक्षक शिक्षिका वांगडी जे म्हजे बरोबर आयिल्ले आसात भुरग्यांक पळोवपा खातीर, तांकां सगळ्यांक आनी तुमकांय बीन देव बरें करूं. येदो व्हडलो दोंगर थंयसर केल्लो आसा, पुंजो जो केल्लो आसा ताचे वयल्यान कळटा भुरगीं इंट्रस्टान बरीं गितां बितां गावन मोबायलाचेर गितां बितां घालून ही काम करतात. ताका सराक सायमनाक परवानगी दिली की आपल्या त्या भुरग्यांक हाडपाक. आनीक हाका आमच्या शेतान जेन्ना लास्ट मंथ 20 जुलय ज्या दिसाक तेच भुरगीं रोवपाक आयिल्लीं. आनीक आज एक म्हयन्यान, आज 20 ऑगस्ट, आज सारको म्हयन्यान आज सगळीं भुरगीं नडणी काडपाक आयल्या. आनी अशे तरेन नडणी केली जे कोण आमचे भुरगे प्रोफेशनल जे लोक काम करता, नडणी काडटा, जे भायले काम करता, ते भाशेन आज खरें म्हाका खूब उमेद भोगली. म्हणल्यार दुसरें म्हणल्यार हांव तांच्या जे पेरंट्सांचे भुरग्यांच्या पेरंट्सांक थँक्यू म्हणपाक सोदता. कित्याक जेन्ना सायमन टिचरीन तांकां पेरंट्सांक सांगलें, मॅसेज दिली की आपली भुरग्यांक शेतांक व्हरता म्हूण, तो ताणें तेंच्या पेरंट्सांनी तांकां परवानगी दिली आपल्या भुरग्यांक शेतांक व्हरपाक आनी शिकोवपाक, कशे भाशेन नडणी काडपाची आनी कशे भाशेन आमचें हें दायज, आमचे संस्कृती आमची कशे भाशेन मुखार व्हरपाक आनी आमच्या भुरग्यांची मुखार फ्युचराक कशें आमची शेतां भाटां कशीं मुखार व्हरपाक. आनी चड करून ही आमची भुरग्यांनी बरे भाशेन नडणी काडली म्हूण हांव तांकां शाबासकी दिता. दुसरें म्हणल्यार सरकार आमचो खूब मदत करता. जेन्ना आमची शेतां खुबशीं पाड जाल्लीं आसात, तशेंच आमच्या शेतकारांक जावं खूब सबसिडीज आसा, जावं तुका ट्रॅक्टर मेळटा, फूल आमचे 90% सबसिडी ट्रॅक्टरा वयल्यान मेळटा. ती आमच्या गोंयकारांनी घेवपाक जाय. आनीक तशेंच आमची शेतां रोवपाक जे आमचे सरकारान हांकां दिवपाक जाय, कित्याक जी आमची जायतीं शेतां पाड आसात ती परतून रोवपाक म्हाका दिसता आमच्या सरकारान ती संदी आसा आनी तांकां म्हाका दिसता आमचो सरकार तांकां जरूर मदत करतलो. की जेन्ना आमी सरकाराचेर मागल्यार आमकां मदत मेळटली. आनी अशी आमची शेतां जी भाटां आमची शेतां इतली गोंयभर आसात ती आमी फुडल्या वर्साक सगळे गोंयकारांनी रोवची आनी आमची 5-4 आमची शेतां सुंदर दवरची. आनीक आमच्या भुरग्यांक शिकोवन हे मुखा वयल्या फ्युचराक आमकां तांकां दाखोवचें. आनीक अशेंच आमची 5-4 शेतां आनी जशें आमकां जी शेतांचें आमचें उत्पन्न जाता जावं तांदूळ ते आमकां भायल्या गांवांचे हाडपाक पडपाक जायना, तशें आमकां आपले घरांतले, आपल्या भाटांतले, आपल्या शेतांत ते रोवन पिकावळ करून आपलें पोट भरून आपली आसा अशी दाखोवंक तांकां लागीं सगळ्यांक गोंयकारांक मागता. देव बरें करूं. हांव फादर आश्रम जेन्ना हांवें शिकवता आनी आयज आमी नडणी काडपा आयले. आतां भात रोयल्ले, आतां ते नडणी काडपा जाय न्ही, नाल्यार ते भात वाडना आमगेले. सो ताका लागून आयज आमी नडणी काडपा आयले. सो आतां हो काम केला, नडणी काडला. आनी आय वूड लायक टू थँक सर सायमन and Sir Kamil Barreto for giving us the opportunity to work over here. Thank you so much. सामकी नडणी हो शब्द आनी तूं पयल्या तुमचे सगळे भितर तूं अक्को लोळलेलो आसा. आमगे शेत आहा डॅडीन मामीन पयलीं सो तितूंकूच हाडला. सो ताका लागून मातशें काम कळटा. सो तूं शेताचे आतां फुडें व्हरतलो तूं हय व्हरतलो इमिडिएट उपरांत. हय. येस, थँक्यू.
यस सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. म्हजें नांव पूर्वजा शिंदे आनी आमी सगळीं फादर आग्नेल मल्टीपर्पज हायर सेकंडरींतल्यान हांगा आयलां. आमकां आयज हांगा खूब बरो असो अणभव हांगा अणभवपाक मेळ्ळो. आमकां आयज कळ्ळें की एक शेतकाराक कितले कश्ट करचे पडटा सगळें शेत रोवपा खातीर आनी खुबशे लोक जेवण आपलें अशेंच उडोवन वयतात. आमी अशें करपाक शिरी पडना आनी खूब कश्ट करून हें आमकां जेवण मेळटा तें आमी अशेंच उडोवपाक शकना. आनी सायमन सराक देव बरो करूं, ताणें आमकां हांगा हाडलें. आमकां खूब बरो अणभव मेळ्ळो आनी मातसो पावस लेगीत पडलो. आमच्या भुरग्यांनी खूब उमेदीन हांगा काम केलें आनी आमकां खूब बरें दिसलें. कितें केलें तुमी आज हांगा? हांगा आमी आयज शेताची नळणी केली. ते सगळे जे नाका आशिल्ले जे रोंपे आसात ते काडले आनी हांगा सगळे निवळ केले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.